नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोयात मिड डे मिलाक सरकार अनुमोडटा 38 कोटी. प्राधान्य पीटीए आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच. अक्षय पात्राक 5000 भुरग्यां खातीर टेंडर. जानेर मेरेन वेळ. अपघातांचेर नियंत्रणा खातीर आता टू व्हिलरिंग हेल्मेट ना जाल्यार पेट्रोल ना. उत्तर गोंयांत रस्तो सुरक्षा सप्तकात नो हेल्मेट नो पेट्रोल मोहीम. सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाचे काम 10 नोव्हेंबर डेडलायन. अधिकाऱ्यांबरोबर मंत्री अलेसाची रिव्ह्यू बसका. 200 कोटी मायज लागल्यार खंय मुख्यमंत्री दितलो. दर्यादेगेर उदकाची पातळी वाडटा. नैसर्गिक चेन्नयची NCSCM करतली दर्यादेगांचो अभ्यास. मंत्री अलेश म्हणटा एरियल सर्वे जालो, आता फील्ड रिसर्च. करजवाड्यार रस्त्या कुशीक अतिक्रमण केल्ल्या दुकानांचेर पालिकेचो बुलडोजर. 14 जाण धांवले स्टेक. 36 जाणांचेर एक्शन. ट्राफिकाक जाताली आडखळी. साकवाळे पंचायतीच्या शोकॉज नोटिसेक भुतानीन दिल्ल्या जापेर पंचायत मंडळाच्या बसकेत चर्चा. कायदेशीर सल्लो घेवपाचेर बोवाळ. विरोधी पंच मागतात लायसन्स रिवोकेशन. आणि दिवचल कारापूर योगेश्वरी देवळाच्या मंडप वाठारात शॉक लागून 25 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. मूळ झोळबेत दोडामार्गचो. जमनीर पडिल्ल्या वायरीक हात घाल्ले कडे शॉक.